जेजू क्रिस्त सतई मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक परत एक पोटी कार्मेल प्रेरण पवित्र पुस्तकाच्या नियाळाक मोगाचो येवकार हांव मागतां. सांजुओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. आराधनाक म्हूण परबेक आयिल्ल्या मदले थोडे ग्रेक आसले. तांणी गलिलेच्या बेसायदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारलें, सायबा, आमकां जेजूक पळोवंक जाय. फिलिपान येवन हें आंद्रे कळयलें आनी दोगांयनी वचून हें जेजूक सांगलें. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतत हांव तुमकां सांगतां, गोवाचो कण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकडोच उरता. तो मरा जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव ओगडायता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सस्नीक जिणयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवा जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्यांक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां खंतींत भिरांतेन भरलां आनी हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणूंक गी, पूण हें सर सोंसेजे म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां. बाबा, तुजें नांव महिमे बरीत करूं. तेन्ना अंतराळांतल्यान एक ताळो आयलो. हांवें तें महिमे बरीत केलां. परत्यांनी हांव तें महिमे बरीत करतलो. जो मजल्लो लोक ताळो आयकून गडगडो जालो म्हणालो. देवदूताचे लागीं उलयले जायजे म्हणाले हेर, पूण जेजून तांकां सांगलें, हो ताळो जाल्लो तुमचे पासत, म्हजे पासत न्हय. ह्या संवसाराची जरती जावचो वेळ हो. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीतावन उंच उबारल्या वेळार सर मनशाक हांव म्हजे थंय व्हरतलो. आपणाक कसल्या तरेचें मरण भोगूंक आसा तें दाखोवन दिवचे खातीर ताणें अशें म्हळें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, प्राजीत काळाच्या 5व्या आयतारा आमी आसा. म्हणजे प्राजीत काळाच्या 11च्या आयतारा आमी आसा. सिंधेच्या बुधवारांतून आनी आज म्हणसर आमी जायते दंडवणी केल्या, जायते निर्धार केल्यात, जायते रेतीऱ्यांक आमी गेल्या आनी आमचें जिबीत बरें करूंक आमी प्रयत्न केला, पेसाडल्या आनी खर नासा. आनी बागेंत आपत्याक पायत्यांच्या ह्या सुवाळ्यार म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मरणांत आनी पुना जिवांत वांटेली घेवच्या ह्या सुवाळ्यार मोगाळ भाव भयणो, आयची देवस्तुती, आयची वाचपां आमकां सांगता कितें गे म्हळ्यार, तो वेळ येतलो आमी आमकांच मरूंक जाय आनी देव आमकां महिमे वरीत करतलो. त्या घडी आमी आमकांच मरूंक जाय आनी देव आमकां महिमेवत करतलो म्हणल्या विशयाचेर आज आमी थोडो नियाळ करया. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाक आमी येवया. आयचें पयलें वचप जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें विसलां. जेरेमिया प्रवादी 30 वर्साचे की धाकटो आसतना, ल्हान आसतना देवान ताका इस्रायलाचो एक प्रवादी जावन विसलो. आनी जेन्ना तो प्रवादी जावन आसलो तेन्ना जोशिया म्हणलो एक बरो राय इस्रायलाचें आडळीत करनासलो आनी ताणें इस्रायल राष्ट्रांत जायते धर्मीक सुदारणा हाडले. आनी अशें जशें राय बरो तशें लोकी बरे जावन आसले आनी देवाचो मोग वाडून आसलो, देवाचे उपादेश पाळनासले. आनी ह्या करण्याक जेरेमिया प्रवादीन सहमत दिल्ली. ह्या करण्याक जेरेमिया प्रवादीन सहकार दिले. आनी जेन्ना जोशिया राय मरता उपरांत इस्रायल परजेक एक नवो राय येता आनी हो राय खोटो जावन आसलो
आनी ह्या जशें राय तशें परजा म्हणटा हांव तशें हो राय खोटेचिनी जीवन आसलो आनी ताची परजा इस्रायल परजा ही खोटेचिनी जीवन आसली आनी ह्या संदर्भार जेरेमिया प्रवादी तांकां प्रावद करून सांगता तुमी तुमची जिणी बदलाचे तुमी तुमची जिणी नवी करीचे आनी भोव आपुरबायान तो सांगता देवाचेर तुमी पातयेजे तांणी देवातून पयस हाडून गेल्ली आनी तांणी इजिप्ता लागीं करार केल्लो बाबिलोन राष्ट्राचेर झगडें करच्याक कित्याक बाबिलोन राष्ट्र एक बलिश्ट राष्ट्र जावन येवन आसलो आनी ह्या संदर्भी इस्रायल लोक आनी तो राय इजिप्ता लागीं करार करता आनी ह्या घडये मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या अरियेका वाचपांत आमी आयकता घडी वेळ काळ ह्या शब्दाचो उल्लेख केल्लो आनी ह्या शब्दाचेर आमी नियाळ करतना आनी ती जावन आसा घडी ती जावन आसा वेळ ते लोक इजिप्ता कडेन करार करून आसलो आनी त्या संदर्भी देव जेरेमिया प्रवादीच्या मुखांतर इस्रायल लोकांक सांगता हांव तुमचे लागीं एक नवो करार करचो वेळ लागीं आयला हांव तुमचे लागीं नवो करार करचो वेळ तो काळ तो दीस लागीं आयला आनी देव जेरेमिया प्रवाद्या मुखान म्हणटात तुमी जे कितें केल्लो करार पोरनो करार हांव खान उडयतलो पूण तुमचे थंय हांव नवो करार करतलो जेन्ना इस्रायल लोक आपणाच्या देवाक सांडून देवाचेर विश्वास सांडून त्या इजिप्ता लागीं करार करनासतना देव त्या घडये त्या वेळार इस्रायल लोकांक सांगता हांव तुमचे लागीं एक करार करतलो आनी हो करार जावन आसा हांव तुमचो देव आनी तुमी जावन आसात म्हजी परजा पळया भोव अपुरबाय रितीन देव तांकां जागृणी दिता हांव जावन आसा तुमचो देव म्हजेर पातयेया तुमचें जिवीत बरें करा पातकिजीनी सांडा एका देवाक पुजा करा आराधन करा म्हूण सांगते आसा आनी तुमी जावन आसात म्हजी परजा आनी ह्या संदर्भी देव सांगता तुमचे थंय हांव नवो करार करतलो तुमच्या काळजांत म्हजे उपादेश हांव बरयतलो हाच्या की पयलें त्या सिनाय पर्वतार देवान मोयचे लागीं करार केल्लो आनी थंय देवान उपादेश दिल्ले पत्रांचेर बरोवन आसले पूण हांगा देव तांच्या काळजाचेर ते उपादेश कांतयतात आनी शेकी तांकां तांची जिणी जिवंक ते हे उपादेश तांकां प्रेरण करतात मोगाळ भावा भयणीनो ह्या संदर्भार देव सांगता हांव तुमचो देव जातलो तुमी जातली म्हजी परजा आनी हांव तुमची पातकाची उडास काडचो ना आनी हो जावन आसा वेळ मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना जेजू क्रिस्त त्या कुर्सार उमखळून एक याजक एक शेळी जावन आपणाक त्या कुर्सार खाली करतना तो नो उपादेश आमच्या काळजाचेर कांतोवचो वेळ आनी तो उपादेश जावन आसा मोग आनी ह्या मोगा वरवीं जेजू क्रिस्त म्हणटा देवा ते कितें करतात ते नेनांत तांकां बक्षया आनी जशें देवान आयच्या पयल्या वचपान सांगलें आमी आयकता हांव तुमच्या पातकाचो उडास काडना आनी अशें जेजू क्रिस्त आपणाच्या कुर्सा मोरणा मुखांत आमचे पाताक खान उडयता आनी आमकां नवी रचना करता आमच्या कोशेडाचेर आमच्या काळजाचेर एक परत एक पुडी ताचे करार ताचे उपादेश आमच्या काळजांत तो बरयता आनी आमकां बाचवे जोडूंक आनी आमकां महिमेवंत करूंक आनी ताच्या बापातून आमकां कितें भोवमान दिवंक तो प्रयत्न करता मोगाळ भाव भयणीनो हांवें येदोळूच सांगल्या भशेन आयच्या वाचपांनी आमकां परत परत आयकूंक मेळचो एक शब्द जावन आसा त्या दिसा त्या वेळा त्या संदर्भी त्या घडये हांव ताका उंच उबारतलो मोगाळ भाव भयणीनो ह्या शब्दांक गूंड अर्थ आसा ताच्या वांजेलांत सांजू हांव एक भोव गूंड चिंतपाचो एक वांजेलिस्त आनी आपणाच्या गूंड चिंतपा वरवीं जेजू क्रिस्ताची जाणवाय आमकां दिता पळया मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या वांजेलांत ग्रेक लोक म्हणजे जंती लोक जेजूक मेळूंक येतात आनी ह्या संदर्भी जेजू क्रिस्त तांकां सांगता जो कोण म्हजो शिश्य जायचे तर कितें करेजे म्हणून सांगता पळया मोगाळ भाव भयणीनो जंती लोकांनी म्हणजे ग्रेक लोकांनी जेजूक येवची ती घडी आसा न्ही इसाया प्रवादीन प्रवाद केल्ल्या घडयेक लागू जाता मोगाळ भाव भयणीनो इसाया प्रवादी त्या पुस्तकांत अध्याय 52 वाक्य 15 अशें सांगलें आसा
जे कितें तांकां सांगूंक ना ते फळ येतले, जे कितें तांणी आयकूंक ना तांकां कळी जातले. आनी जे येसाया प्रवादीन सांगलें तें प्रवादपण आनी ग्रेक लोकांनी जेजू क्रिस्ताक फळे घेवचे ती घडी एकामेका थाळ पडटा मोगाळ भाव म्हणून. आनी तदळा जेजू सांगता ताका देवान म्हणजे ताणें खुर्सार मोरोवन महिमेवन जावची घडी लागीं आयला. आनी ह्या संदर्भी जेजू क्रिस्त आपणाच्या मरणा विशीं उलयता. पळया मोगाळ भाव म्हणून जेजू क्रिस्त सांगता भू अपुर्बायेन सस्वासो कण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत तो यथेश्ट फळ दिवंक शकना. मोगाळ भाव म्हणून हांगा आमी एक चिंतप आठोवंक जाय. जेजू क्रिस्त जाता त्या सस्वासो कण म्हणजे त्या पास्काच्या फेस्ता दीस जेजू क्रिस्त म्हणलो सस्वासो कण ओंपलो आनी ताच्या उपरांत तो मेल्लो दीस जावन आसा जेजू क्रिस्त महिमेवन जाल्लो दीस. आनी पेंतेकोस्ता दिसा म्हणजे जे कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करी यथेश्ट फळ दिवंक शकना तशेंच जेजू क्रिस्त मातयेन पडटा मरता महिमेवन जाता आनी पेंतेकोस्ता दिसा यथेश्ट फळ दिता. आनी पेंतेकोस्त जावन आसा पास्क परब जाल्ल्या 50 दिसा उपरांत संभ्रमची एक फेस्त जावन आसा. हाका हार्वेस्टिंग फिस्ट म्हणटात म्हणजे लुवण्याचें फेस्त. म्हणजे जेजू क्रिस्त म्हणलो तो गोवा कण या सस्वा कण मेल्लो आनी तो मेल्ल्या उपरांत महिमेवन जाल्लो आनी पेंतेकोस्त दिसा तो फळ दिवंक शकलो. आनी जेन्ना जेजू फळ दिवंक सांगता एक ग्रीक लोक जंतील लोकांक जेजू क्रिस्ताची वळख जाता. पळया मोगाळ भाव भयणो भोव अपुर्बाय रितीन पेंतेकोस्ता दिसा त्या जंतील लोकांक आनी ग्रेक लोकांक जेजू क्रिस्ताची वळख जाता. मोगाळ भाव भयणो जेजू क्रिस्तान खुर्सार मोरचे एक महिमेवंत घडी जावन आसा. पळया तो वेळ आनी त्या घडी त्या जंती लोकांक त्या ग्रेक लोकांक जेजू क्रिस्ताची खरी वळख जाता. उपरांत सांजू हांव सांगता कोणी म्हजो सेवक जाता तर तो म्हजो पाटलाव करूं. कोणी तर म्हजो सेवक जाता तर तो म्हजो पाटलाव करूं. आनी जो कोण आपणाकच मरता जो कोण आपणाच्या जिविताक मरता आनी जेजू क्रिस्ताचो शीश जाता आनी तदळा देव तांकां महिमेवंत करता. कशें जेजू क्रिस्त मरोन ताच्या मरणांत तो जैतेवन जालो आनी देवा बापाक ताणें महिमा दिली. तशेंच जो कोण जेजू क्रिस्ताचो शीश ह्या आपोस्तल जाता तो आपणाकच इन्कार करून दी आपणाकच मरोवन दी तदळा मात देव बाप ताका महिमेवंत करता. आनी अशें केल्ल्या वरवीं जशें जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं महिमेवंत घडये वरवीं त्या जंती लोकांक त्या ग्रेक लोकांक जेजू क्रिस्त खरो देव म्हणली वळख जाली की जशें जेजू क्रिस्ताचे फाटलावदर आमी जाल्ले आमी आमच्या सैंबाक मेल्ल्या वरवीं देव आमकां महिमेवंत करता. आनी त्या संदर्भी जेजू क्रिस्ताची खरी वळख हेर लोकांक हेर जंती लोकांक हेर धर्माच्या लोकांक कळी जाता. आनी हो जावन आसा काळ आमकां देवान दिला. मोगाळ भाव बरीनो उपरांत आमी आयच्या वाचपांत आमी आयकता बापा ह्या घडयेंतलो म्हाका निवार. मोगाळ भाव बरीनो हो फ्रेज आसा न्ही जेजू क्रिस्त गेत्सेमनी मोळ्यांत कश्टनाच्या गडिताक सरी जाता. म्हणजे जेजू क्रिस्त त्या गेत्सेमनी मोळ्यांत कश्ट नासतना ताणें सांगलेलीं उतरां जावन आसात. बापा साध्य जाल्यार ही काल्स साध्य जाल्यार ही घडी म्हजेतान हो वेळ म्हजेतान पयस कर बगार म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. मोगाळ भाव भयणीनो हांगा निवार म्हणचो शब्द जेजू क्रिस्त सांगना ह्या कश्टांतल्यान म्हाका निवार म्हणनी बगार जेजू क्रिस्त थंय एक बरें मागणें करता आनी ते मागणे वरवीं जेजू क्रिस्त देवाक महिमेवन जावच्याक तयार जाता. आनी हे मागणे आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आयकूंक मेळटा. हे आमी आयकवया. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत कशें सांगता पळया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. पळया त्या गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू क्रिस्त बोब मारन
दुखांगळोन बापा लागी आपणाक जैतेवंतू आपणाक महिमेवंत करच्या त्या बापा लागी तो विनंती करूंक लागलो. आणि उपरांत आमी आखरेक आयकत हांव आपणाच्या कश्टा वरवीं आपणाच्या विधेयपणा वरवीं तो संपूर्ण कायाक पावलो. देवाक महिमा दिवंक लागलो आणि आपणाच्या मोरणा वरवीं आपणाच्या त्या मोरणाच्या जैता वरवीं देवाक ताणें महिमा दिली आणि ही ससनाच्या ससनाक बळटली. ह्याच पासून जेजू सांगता जेन्ना हांव ह्या खुर्सार उबो आसो तो वेळ आसता तो वेळ आसा ती घडी हांव सर लोकांक म्हजे सशी वडटलो सर लोकांक म्हजी वळख जातली. तर मोगाळ भाव भयणीनो आमी प्राचिताच्या काळार आसा आणि वो काळ ही घडी त्याच बापान इगज मातेन आमकां दिल्यात. जेजू क्रिस्ताक आणि बापाक महिमेवंत करची घडी वेळ आमकां ह्या प्राचीत काळार दिल्यात. तर मोगाळ भाव भयणो हांवें वडूच सांगल्या भशेन हांवें पवित्र पुस्तकी सांगता आमी गोवा काणा बरी मेल्ल्या भशेन आसा सुवा काणा बरी मेल्ल्या बरीत फळ दिवंक शकचे नात. त्या पासून आज मोगाळ भाव भयणो इतले दीस आमी आमची जिणी जियेल्या आमी प्राची जिणी जियेल्या दंडवणी केल्या जायतें केलां आणि आज आमच्या पातकी सैम्याक आमी मरोंक जाय. आमी जेन्ना आमच्या पातकी सैम्याक आमी मरता त्या देवा बापाक जेजू क्रिस्ताक आमी महिमा हाडटले आणि शेकी सर लोकांक जेजू क्रिस्ताची वळख जातली. आमची पातक सैम कितें जावन आसा जावं पुरो आमचे थंय आसचे मोसराक आमी मरोंक जाय. आज जावं पुरो आमचे थंय आसा रागाक आमी मरोंक जाय. जावं पुरो आमचे थंय कितें खोटेपण आसा हेरां विशयी पाड उलोवचें आसा हेरांची खोबरे उलोवचे आसात ह्या जागा विशीं विरोध उलोवचे जावन आसा आनी कितें आसा त्या संगतेक आमी मोराय जाय. जावं पुरो प्रद्वारपणाच्या त्या करण्यांत आमी आसा त्या करण्यांत आमी मोरा जाय. त्या दाळा मात जेजू क्रिस्ताक आमी महिमेवंत करूंक जाता. जेजू क्रिस्ताच्या देवा बापाच्या उपदेशा विरोध आमी वचून आसा. आज आमी त्या सैमात मरून आमी पुन्हा जिवन जावंक जाय आनी जेजू क्रिस्ताक महिमा हाडूंक जाय. आणि अशें केल्ल्या वरी मात मोगाळ भाव भयणो आमी देवा बापाची इनाम जोडूंक शकतले. जेजून सांगल्या बरी जो कोण म्हजो आपोस्तल या सेवाक यशी जाता ताणें आपणाक स्वीकार करूंक जाय आपणाक खाली करूंक जाय. तेन्ना मात जेजू क्रिस्ताक आमी महिमा हाडूंक जाता आनी बाप आमकां महिमेवंत करतलो. तर मोगाळ भाव भयणो जशें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता देवा बापान आमच्या काळजान तस्सो करार कांतयला. मोगाळ भाव भयणो मोगाचो करार आज आमी आमची पातकी जिणी सांडूंक जाय आनी देव आमी केन्ना आमची पातकी जिणी सांडटा आमच्या पाताक देव उडास दवरिना आनी आमच्या विधेयपणा मुखांत देवाची खुशी करन त्या घडयेक त्या महिमेवंत घडयेक आमकांच आमी तयार करया आनी जेजू क्रिस्ताची कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. वंदन तुका बेसावांचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर. बेसावांचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर. Jesu barka naman tuka Jesu barka वंदन तुका बेसावांग चेरगाल वाळे कुरपेज वेंगेन तुझ्या सदा सांबाळ दवर. बेसावांग चेरगाल वाळे कुरपेज वेंगेन तुझ्या सदा सांबाळ
संवसारी मनशा रूप घेतले मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलोय तूं सूर्या परी देवपण सांडून आयलोय या संवसारी मनशा